बेतोड्या ग्रामसभा कोयराचो प्रकल्प आनी रस्त्याच्या विशयावेल्यान तापली। बेतोड्या जंक्शन ते उद्देगीक वचणूक मेरेनचो 1.5 किलोमिटराच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। देखून 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करूंक ना जाल्यार 200 फोंडकुलांनी काजूची झाडां रोयतले अशी शिटकावणी आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी दिली। उपरांत रस्त्याचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन सरपंच मधु खांडेपारकारान दिले। तशेंच कोयर प्रकल्पाचेर लेगीत ग्रामसभेत चर्चा जाली। कचरा प्रकल्प हो आता पेंडिंग इश्यू आसा। जवळ 50, 60, 65 लाख रुपये सरकारान हांगा घातले आमच्या ह्या पंचायतीक हो कचरा प्रकल्प चालू करपा खातीर। पण आज फाल्यां करून आजून कितले 2 वर्सां जालीं अजूनय तो कचरा प्रकल्प सुरू जायना। एक्चुअली ही ऑटोनॉमस बॉडी आमची पंचायत म्हणटात ती, कळ्ळें न्ही। आता हो टॅक्साचो इश्यू सुद्दां तसोच केलो तेणी की तो व्हिडिओ कडेन धाडलो। पण तुमी हांव म्हणटा तुमी कितें तरी डिसिजन घेता। आमी तांकां सांगलेलें जो कचरा प्रकल्प आसा न्ही तो अंडर पुलीस फोर्स तुमी चालू करात म्हणलें, सगळें सांगलेलें। पण अजून पर्यंत ताचेर एप्रोप्रिएट अजूनय पावना तांची पडना। हो रस्तो जो आसा हो 1.5 किलोमिटर रस्तो आसा जो कण्णेवाळ ते आमच्या ब्लू पेंटाकडे आनी हो प्रत्येक ग्रामसभेक आमी हो विशय मांडत आसा गेली 2 वर्सां जालीं। आनी आतां आमी अशें सांगलेलें आसा की जर हो रस्तो एक 8 दिसां भितर जर जायना जाल्यार थंय कमीत कमी एक 200 तरी आमी काजीची कलमां हाडून रोयतले आनी जी 2 वर्सां भितर थंय तुमकां काजी मेळटली, नुकतें मेळटलें। आनी ताका लागून हो रस्तो 8 दिसां भितर डिपार्टमेंट जो आसा हे डिपार्टमेंटा कडेन आमी एक सांगलां आनी पंचायतीक सांगलां की 8 दिसां भितर हो रस्तो जो आसा तो रस्तो तुम्ही पॅचीस मारा, जेड पॅचीस मारा, कितेंय करा, पूण 8 दिसां भितर रस्तो जावपा जाय। तो कचरा प्रकल्प आता कितली वर्सां जाली कितले सरकाराचे जवळ 50 लाख परत पंचायतीन आपले पयशे घालून थंयसर कचरा प्रकल्प बांदकाम चालू केला आणि तो अजून चालू जायना। ताका लागून रस्त्यार बरेच फावटी मिडिया थ्रू लोकांनी पळयला की बेतोड्या कचऱ्याचे ढीग कशे पडटात ते, आणि ते कचऱ्याचे विलेवाट लावपाक जो कचरा प्रकल्प बांदकाम जाला तेजे आमकां प्रत्येक ग्रामसभेक उतर मेळटा। 95% कचरा प्रकल्प कंप्लीट जाला, थोड्या दिसांनी चालू करतलो। जंक्शन टू ब्लू पिंडा कडेन रस्त्याची मातशी दुरुस्ती जाल्या आमी मान्य केल्या, पण जितलें आमचें जाता आमकां ही कडेन जे कडेन उलयलां ग्रामसभेच्या पयलीं की आतां ताका पावस आशिल्ल्या कारणान ताका एकूच उपाय आमी करूंक शकता म्हणजे रोड सोलिंग करपाचो आनी ताका मातशें वच जर येयलें जाल्यार जेटपेचर करपाचो आनी वच पर्याय ताका एकमेव आसा। आनी हेजे नंतर तो रस्तो PGSY पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजने अंतर्गत जावपाचो आसा आनी त्या रस्त्याक ते हायट येतली जेणे करून ते गटार येतले असो फुडें रस्तो पिड्यार जावचे ना। आनी दुसरो एक आमचो गार्बेज प्लांटाच्यान कांय अडचण आशिल्ली आनी तो प्लांट तसोच पडून आशिल्लो। MRF सेड तेजे थोडे काम उरलेलें वेट जाल्लें त्या कामांनी पुराय करून घेतलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।